आज बुद्ध पौर्णिमा भगवान बुद्धाच्या जीवनाशी निगडीत त्यांचा जन्म मृत्यू आणि गौतम बुद्ध जावपाची जी प्रक्रिया असा तीन गजालीकडे निगडीत अशी ही वैशाखातली पौर्णिमा जी असा ती भारतीय संस्कृतीन खूप महत्वाची असा। कारण त्या दिसा निरंजना नदीच्या काठाचेर भगवान शाक्य मुनी जो असा त्यांका परमोच्च ज्ञान प्राप्ती झाली आणि जीवनात जी चार आर्य सत्य असा तेतून वासना हेच मनशाच्या सगळ्या दुःखाचे कारण हो जो साक्षात्कार असा तो त्यांका त्या दिसा झालो आणि त्याका लागून हो दीस जो असा तो पुराय देशान आणि भारतीय संस्कृतीन आणि जगभराच्या मानवी समाजाच्या इतिहासान त्याका बुद्ध पौर्णिमा घेवपाक मेळटा। म्हणजे त्याच्या वेळेला स्पष्ट जाता की बौद्ध भिक्षू जे असले प्रवासी जे असले व्यापारी जे असले त्यांचे आगमन जे असा खांडोळा गावात जाताले आणि ते ह्या मार्गाचो सध्या अस्तित्वात जी वाट असा ती वाट वापरूनच ह्या गुंफेन येताले आणि थंयसर आपली जी बौद्ध परंपरेतली जी तत्वज्ञान असा त्या तत्वज्ञानाचे ते चिंतन हांगा करताले आसपाक जाय। ही गुंफा जी असा ही तिचे संरक्षण आणि संवर्धन जावप चड गरजेचं असा। गोंयान बौद्ध परंपरेची ही जी संचिता असा त्यांची आज रक्षण जावप त्यांचे संवर्धन जावप हे चडांत चड गरजेचे असा। आमचे गोंय सरकारच्या पुरातत्व आणि पुराभिलेख खात्याच्या एकंदर कायद्यानुसार आम्ही ही जी थळां असा ही थळां तिचे रंगकाम करूंक शकना, तिचेर आम्ही आमचे धर्माचे ध्वज लावूंक शकना। शेकड्यांनी वर्सां पयलीं हांगासर बौद्ध धर्माचे भिक्षू आसपाक जाय त्याचो दिश्टावो जो आसा तो दिवचलचे सुपुत्र शणै गोंयबाब हांकां जालो। कारण ते जेन्ना ह्या पांडवाच्या होवरी ह्या नावान ओळखपी जाग्याचेर पावले त्याचे निरीक्षण केले त्याच्या उपरांत त्यांच्यांनी सांगले की ही पांडवांची होवरी न्हू तर ही गौतम बुद्धाच्या जीवनाशी निगडीत त्यांच्या तत्वज्ञानाशी निगडीत ही गुंफा असा। आणि त्या संदर्भात कर्नाटकातल्या हिरेगुट्टी हांगासर जो ताम्रपट मेळ्ळलो असा त्या ताम्रपटान कोंकण मोर्यांचो जो ताम्रपट असा चंद्रवर्मन राजाचो उल्लेख आमकां मेळटा। हो जो ताम्रपटान उल्लेख केल्लो दीपक विषय आणि सुंदरिका हे जे आसात ते ह्या बौद्ध धर्माकडे निगडीत। कारण बौद्ध विहार जो असा तो आमकां गोंयान पळोवपा खातीर कांय जाण जे आसा ते हरवळे म्हणजे दिवचलच्या साखळेच्या लागसारूच एक हरवळे म्हणून जो आसा थंयसर जे गुंफा आसा त्यो गुंफा म्हणजेच बौद्ध विहार असे मानताले। पूण बऱ्याच इतिहासकारांनी आणि पुरातत्व शास्त्रज्ञांनी असे स्पष्ट केल्लेले आसा की ते बौद्ध विहार ना तर बौद्ध विहार खंय आसूंक जाय जाल्यार तो डॉक्टर विठ्ठल मित्र गोत्री आसूं किंवा आणखी जे पुरातत्व शास्त्रज्ञ आसा त्यांच्या मतानुसार लामाग्राम म्हणजे लामगांव ह्या लामगांवान आसपी हो बौद्ध विहार आसूंक जाय। आणि त्याचो पयलो शास्त्रीय अभ्यास जो आसा तो ग्रितली मित्तल वॉलनर ही जर्मन विदुशी बायल मनीस 1975च्या सुमाराक हांगा जेन्ना येयली ते ह्या गुंफेची तिणी पळोवणी केली तेन्ना तिच्या लक्षात येयलें की ही गुंफा जी आसा आणि हांगासर जे बांदकाम केल्लेलें आसा एकंदर जे कोरीव काम केल्लेलें आसा तेचे वयल्यान तिणी अशें मांडलें की ही गुंफा जी आसा ही पुराय जावंक ना। कारण हांगासर हेमाटायट जो आसा हो फातर तो फातर गुंफा करपा खातीर आणि कोरीव काम करपा खातीर उपयुक्त दिसतालो पयलीं पूण मागीर लक्षात येयलें की तेतून कोरीव काम करप कठीण जाता आणि ताका लागून ही अर्धवट काम करून गुंफा सोडलेली असली आणि ताका लागून त्याचो तौलनिक अभ्यास ग्रितली मित्तल वॉलनरान केलो आणि ही गुंफा जी आसा ही बौद्ध गुंफा म्हणून स्पष्ट केल्लेली आसा। गोंयान आमकां बौद्ध परंपरेची जी थळां जी आसा ही आमकां कोलवाळ हांगासर पळोवपाक मेळटा। कोलवाळ हांगासर गौतमेश्वराचें मंदिर असल्याचो उल्लेख मेळटा आणि थंयसरूच बौद्ध मुर्ती जी आसा ती फादर हेनरी हेरस हांकां 1930च्या सुमाराक मेळ्ळी। पणजे हांगासर म्हामाय कामतीचो जो राजवाडो आसा राजवाडो सदृश्य घर आसा थंयसरूय एक बौद्ध धातूची गुंफा मूर्ती जी आसा ती मेळ्ळी आणि महत्वाची पाषाणी बौद्ध मूर्ती जी आसा
ती ऋषीवन सांगे तालुक्यातले म्हणजे जाका आमी रिवण म्हणटा हांगासर महाकायशी बुद्धाची पाशाणी मूर्ती जी आसा भग्न अवस्थेन मेळ्ळी. तो जो वाठार आसा तो बौद्ध धर्म आणि परंपरेकडे निगडीत असलेलो अशें मानतात. आणि हालींच एक फोंडा तालुक्यान खांडोळा ह्या गांवांत तामसुली हांगासर गोंयान बौद्ध परंपरेन भर घालपी अशी होवरी मेळिल्ली आसा. जी होवरी वन देवतेची होवरी म्हणून थळावे लोक वळखताले. पूण डॉक्टर गणबीर जे आसा तेंच्यांनी हांगासर भेट दिली, तेची पळोवणी केली आणि तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लेलें आसा की ही गुंफा जी आसा ही बौद्ध परंपरेतली गुंफा आसा. कित्याक ह्या गुंफे भितर जे स्तूपा पळोवपाक मेळटा, हर्मिका पळोवपाक मेळटा आणि बौद्ध शिल्पकलेतले वेगवेगळे जे कोरीव काम आसा ते पळोवपाक मेळटा. म्हणजे ही जी गुंफा आसा हांगासर खांडोळा गांवांत ती गुंफा जी आसा ती बौद्ध गुंफा आसा हे आता स्पष्ट जाल्लेलें आसा. तुम्ही पळयतात GNH.